नमस्कार येवकार अविनाश जोशी प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोंयांत कोरोनान परिस्थिती सामकीच हाताभायर। जीएमसी दिसाक 30 नव्या खाटींची गरज। जीएमसीचो डीन म्हणटा दक्षिण गोंय हॉस्पिटलांत आयसीयू सुरू करपाचो यत्न। गोंयांत कोरोना पॉझिटिव्हिटी रेट पावली 30% वयर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाच्या म्हणण्या प्रमाण पॉझिटिव्हिटी रेट आसूंक जाय 5% सकयल। परिस्थिती बिकट। भाजपाची राज्य कार्यकारिणी सरकारान कोविडाची परिस्थिती बरे रितीन हाताळ्ळ्या म्हूण अभिनंदनाचो ठराव। मुख्यमंत्री म्हणटा करप्शन कमी करपा खातीर चल्ला यत्न। जीएमसीचो वॉर्ड नंबर 148 सामकोच भिरांकूळ म्हूण थंय गेल्लेच सांगतात। कोणाक कोरोना जाला कोणाक ना काय खबर ना, सगळेच एकठांय पेशंट कॉरिडॉरात। आणि फोंड्या पालिकेच्या राजकारणात नवे नवे ट्विस्ट। मोगोचो एक नगरसेवक भाजपात। शुक्राच्या नगरपालिकेतल्या धपक्या उपरांत भाजपाचे मिशन पालिका। गोंयांत कोरोनाच्यो केशी तेंगशेर पावपाक लागल्यात। कोमॉर्बिड कंडिशनांतले आनी बाकीचे दुयेंती पळयल्यार जीएमसीत दिसाक 30 नव्या खाटींची गरज पडूं येता। आयसीयू रूम उणे पडपाक लागला। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आयसीयू सुरू करूंक म्हूण प्रक्रिया सुरू जाल्या म्हूण जीएमसीचो डीन शिवानंद बांदेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। फुडले 6 म्हयने सामकेच हुस्क्याचे आशिल्ल्यान उत्सव पार्टी क्लासी सुरू करप विसरात म्हूण ताचो सल्लो। We are hitting the roof with new cases and critical cases. आणि खंय तरी पळयलें जाल्यार हे आमी एक्चुअली प्रेडिक्ट केल्लेय बी, पण आता अशें जाला की the most worrisome thing is that people are reporting very late, and when they report late it is really frustrating because none of our theories, none of our treatment protocols can work on these patients, and that is how you must have seen my mortality bulletin. I specifically mentioned patients who have brought dead and who have been died, who have died within 24 hours, within 6 hours. So सध्याची परिस्थितीन आमकां काय ना म्हटल्यार ऑन एन एवरेज डेली 20 ते 25 निमोनियाचे केसीस येता इन जीएमसी, आणि जेंका सगळ्यांक ऍडमिशन जाय एंड हे जर अशेंच चालू उरले जाल्यार म्हाका आमी ते दीस मिटींग घेतली विथ 4 डिपार्टमेंट्स। ते म्हणटाले जीएमसी वूड रिक्वायर डेली 30 न्यू बेड्स। Such is the magnificent kind of a thing we are looking at, and म्हणूनच हांव काल साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी वचून possibility of starting a new ICU there also we assessed the whole thing and then report आज तयार केला। आज अजून ऑफिसानूच आसा। We are trying to put one big ICU there also in South Goa district. फुडले 6 महिने सुवाळे विसरात। पण दिस इज व्हेरी चॅलेंजिंग की अशें करप। लग्न आणि हे गोष्टी रावूंक शकता, क्लासरूम सुद्धा रावूंक शकता। आमच्याकडे व्हडले क्लासरूम्स आहा, पण एक सुद्धा केस जर अशी झाली इनफॅक्ट और स्प्रेड झाली, इट विल बी लाईक अ डिफीट इन युअर फाईट अगेन्स्ट कोविड। सो माझ्या मनाप्रमाणे आय डोंट सी एनी नॉर्मल्सी इन द हॉरायझन एट प्रेझेंट, and my humble and simple advice to public is, as far as social functions are concerned, they should forget it for next 6 months. गोंयांत कोरोनाचे आनीक 5 बळी, 4 जीएमसीत सोपले, एकलो ईएसआयत सोपलो। आता मेरेन 391 जाण सोपले, केशी 32,000 टेकल्यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयांत कोरोना टेस्टीचे तुळेन पॉझिटिव्ह केशी मेळपाचे प्रमाण 30% वयर पावले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाच्या शिटकावणे प्रमाण केशी मेळपाचे प्रमाण 5% सकयल आसत जाल्यार परिस्थिती नियंत्रणात आसता म्हूण समजपाचें। आयसीएमआरानूय देशांत केशी मेळपाचे प्रमाण 10% वयर पावलां, ते 5% सकयल हाडूंक यत्न करता म्हूण फाटीं म्हणिल्लें। मात गोंयांत परिस्थिती सामकीच बाबत जावंक लागल्या ही वस्तुस्थिती। खासा रिपोर्ट।
गोंयांत टेस्टींचें प्रमाण सरासरी 2800 वेल्यान 1800 1850 पावल्या. टेस्टी देंवल्यो मात केसी मेळपाचें प्रमाण मायज वाडत आसा. फाटल्या 10 दिसांत सरासरी 1836 टेस्टी फाटल्यान 556 केसी मेळ्ळ्यात. पॉझिटिव्हिटी रेट 30% वयर. केसी नियंत्रणांत हाडूंक टेस्टिंगूच उणें. टेस्टिंग कॅपॅसिटी वाडयता म्हूण सरकारान जायते फावट सांगलें, मात टेस्टिंग दिसाक 2000 सकयलूच. ह्या म्हयन्यांत आतां मेरेन 13,653 केसी मेळ्ळ्यात. आतां मेरेन 47,000 मायज टेस्टी जाल्यो. दिसाक सरासरी 525 केसी मेळटात. पुराय सप्टेंबराची पॉझिटिव्हिटी रेट 29% लागीं आसा. ऑगस्टांत टेस्टी मोठ्या प्रमाणांत जाल्यो. लागीं 68,000 टेस्टी जाल्यो. 11,500 पॉझिटिव्ह केसी. दिसाक सरासरी 371 केसी मेळ्ळ्यो. पॉझिटिव्हिटी रेट लागीं 17%. जुलय म्हयन्यांत सुमार 65,000 टेस्टी जाल्यो. सुमार 3,900 केसी मेळ्ळ्यो. पुराय म्हयन्याची पॉझिटिव्हिटी रेट 6%. अर्दो जुलय सोंपता म्हणसर परिस्थिती बरीच नियंत्रणांत आशिल्ली. मात जुलय सोंपता म्हणसर पॉझिटिव्हिटी रेट 11% वयर पावली. गोंयांत पॉझिटिव्ह केसी मेळपाचें प्रमाण फाटल्या म्हयन्या परस लागीं दोबरात जाला. केसींचेर नियंत्रण मेळोवपा खातीर सरकार, आरोग्य खातें तांचे कडच्यान जाता तितले यत्न करता. मात गोंय अनलॉक जावंक लागिल्ल्यान कोणाचेरूच कोणाचो नियंत्रण उरूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नव्या वर्सा जानेरा सावन राज्यांत सरकारी आणि खाजगी नोकर भरती सुरू जातली. 15 ऑक्टोबरा सावन बीजेपी कार्यकर्त्यां खातीर विधानसभेच्या इलेक्शनाची तयारी म्हूण ट्रेनिंग सुरू जातलें. राज्य बीजेपी कार्यकारिणीच्या बसकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें. नवे शैक्षणिक धोरण 2021-22 वर्सा सावन गोंयांत चालीक लागतलें. 2022ची वेंचणूक बीजेपी दोतोर प्रमोद सावंताचे फुडारपणा खालाच लढतले. मुख्यमंत्री म्हणटा करप्शन कमी करपा खातीर यत्न चल्ला. आणि निश्चितच म्हणजे कोविडातल्या महामारीत आर्थिक टंचाई असताना सुद्धा खंयचेच बाबतीत काटकसर न करता म्हणजे तारेवरची कसरत करची पडत, पण तरी सुद्धा म्हणजे सरकाराकडून सगळ्यो येवजण्यो फुडें व्हरता असताना जायत्या पद्दतीन आमी वेगवेगळ्यो नवीन प्रकल्प, नवीन हे आसतल्यो योजना फुडें हाडपाचो आमची इच्छा आसा. आणि 2022 पर्यंत म्हणजे सगळ्यो सुरळीत रित्या आसा ते प्रकल्प पुराय करता असताना केंद्राच्या सहकार्यान आमी वेगवेगळे हांगासले प्रकल्प जे आसा हे फुडें करपाक शकतले. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी हो विशय घेवन फुडें वयतली. आमी जेन्ना पॉलिटिकल डिस्कशन्स करता तेन्ना एड्युकेशन पॉलिसी सारकिले विशय हे सुद्धा ह्या राज्य कार्यकारिणीत डिस्कशन्स केले वता. कोविड-19चोय विशय जो आसा माननीय हेल्थ मिनिस्टरांनी वेवस्थीतरित्या दवरला. त्याच बरोबर एक गजाल प्रामुख्यान सांगता म्हणजे फुडलें टार्गेट कितें तर 2022च्यो निवडणुकेची ट्रेनिंग येता त्या ऑक्टोबर 15 पासून ही ट्रेनिंग जी आसा भारतीय जनता पार्टीची सुरू जाता. आमच्या संघ म्हणजे सेवा ही संघटन आणि ट्रेनिंग ही सदोदीत कार्यकर्त्यांक दिली वता. हे पळय, तूं म्हाका जर डायरेक्ट विचारशीत की म्हणजे करप्शन कितलें चल्लां हो प्रश्न आहा तुजो, बरोबर आसा. एक गजाल हांव तुका सांगता, म्हणजे जाता तितकें करप्शन बंद करप, कमी करप हे पयल्या दिसाच्यान म्हाजो प्रयत्न आसा आणि जाता थंयसर ते बंदय करप हांव पुराय सांगता. म्हाजो प्रयत्न आसतलो पयलीं जिरोडान करप. ज्या वेळार ही कोविड-19 महामारी जाली त्या वेळार म्हाका दिसता सुरवातीक हांगाले ते पॉझिटिव्ह की नेगेटिव्ह हे टेस्ट करपी सुद्दां सॅम्पल हांवें पुण्याक धाडची पडटाली. पण आज सांगपाक बरें दिसता, कारण दिसाक काय म्हणल्यार 2,500+ हे टेस्ट करपाचे कॅपॅसिटी हांगा वापरून गेल्ली आसा. सरकारान 5 हॉस्पिटलां ही केल्ली आसा, कोवीड सेंटरां तयार केल्ली आसा. त्यामुळे अभिनंदन करणारे ठराव तो सर्वानुमते पास केला. आणि दुसरो जो ठराव जालो तो केंद्र सरकारान वेगवेगळ्यो योजना, वेगवेगळी कामां जी केल्ली आसा ते देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी त्यांचे अभिनंदन करणारे ठराव आज आमी घेतलो आसा. जीएमसीतलो वॉर्ड नंबर 148 सामकोच भिरांकूळ. कोणाक कोरोना जाला, कोणाक जावंक ना कांयच कळना. पेशंट कॉरिडॉरात बसतात, खोकतात, भायर भितर करतात म्हूण थंय गेल्लेच सांगतात. सरकार दुयेंतींची सगळी वेवस्था करता म्हूण सांगता, मात प्रत्यक्षात तशें कांयच ना म्हूण थंय गेल्लो सांगता. ताणें थंयची परिस्थिती कॅमेरान बंद करून प्रुडंटा कडेन धाडल्या. कोविड टेस्टिंग लायनीन कितले पेशंट सकाळचे उबे रावतात, पॉझिटिव्ह आसले ते कशे भायर भोंवतात, ते तिसूनच लोक 9 नंबरार एक्सरे मारूंक वयतात. कोणाकच आयज खबर ना. ती व्हीलचॅर आयज कोविड पॉझिटिव्हय व्हरतात आनी नॉर्मलाकय व्हरतात. ती स्ट्रेचरीर आयज नॉर्मलय दिसता आनी बरोय म्हणून दिसता.
थंय कांयच पडलेलें ना. आयज जी जीएमसीत गेल्या उपरांत जी कोवीड बाधा जाता ती फक्त ही हेल्थ डिपार्टमेंट सारकें ना. हेल्थ डिपार्टमेंट आनी हेल्थ मिनिस्टरान हेचेर लक्ष घालपाचो. सीएम सांगता, मिडिया लायक सांगता अशें म्हणून, पूण तशें न्हू. प्रत्यक्ष दोळ्यान वचात आनी पळयात. थंय जीएमसीत गेल्या उपरांत तो पॉझिटिव्ह कित्याक जाता. कितलेशेच लोक बाबडे वयतात, कोवीड टेस्टिंगाक लायनीक रावतात, तांकां खबर ना तोच वार्ड. आयज 148 बऱ्या मनशाकय एडमीट भितर, कोवीड पॉझिटिव्हय भितर. टायमार तांकां ऑक्सिजन ना. ऑक्सिजन सोंपलो जाल्यार हाडून दिनात, तिचे पायप लीक आहा म्हणून सांगतात. तर आयज खरें जाल्यार 148 वॉर्ड हो सारको मॅस जाल्लो आहा. तेतूर सगळे लोक वयतात, तांकां कोणाक खबर ना कोण पॉझिटिव्ह आहा आनी कोण नेगेटिव्ह आहा. ते पेशंट भायर येवन बसतात, खोकतात आनी परत भितर वयतात. तांकां कांयच पडलेलें ना. फोंड्या पालिकेच्या राजकारणात नवे नवे ट्विस्ट येत आसात. मोगोचो यतीश उर्फ बाबू सावकार बीजेपीत. शुक्रारा बीजेपीक धपको दिवन मोगोन आपलो उपनगराध्यक्ष वेचून हाडिल्लो. सुत्रां सांगतात ते कोतान फोंड्या पालिकेंत फुडल्या कांय दिसांत खंय बीजेपीक आनी कांय नगरसेवकांची एंट्री जावं येता. काल शुक्रारा बीजेपीक धपको दिवन फोंड्या पालिकेंत एमजीन 8-7 मतांनी जिखून आपली उपनगराध्यक्ष बसयली. पालिकेंत काँग्रेसीच्या 3 नगरसेवकांचे एंट्रीन बीजेपी पॅनलाचे बहुमत आसूनय मोगोचो उपनगराध्यक्ष बशिल्ल्यान सद्याक थळावे बीजेपीचो इगो दुखावला. आपलेच पक्षाक दगो दिवपी बीजेपीतलो झारीतलो शुक्राचार्य कोण हो पुराय फोंड्याक फामाद जाला. आतां मोगोचो यतीश उर्फ बाबू सावकाराची अधिकृत बीजेपी प्रवेशाची घोशणा. बाबून उपनगराध्यक्षाचे वेंचणुकेक सांगून बीजेपीक मत मारिल्लें. सोमारा बाबू सावकार बीजेपीत. सगळ्यात पयलीं हांव सांगपाक सोदतां की कावन्सिलर यतीश सावकार हे भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जातले. तुमकां एक बरी न्यूज पयली दिता. आनी सोमारा तेंचो रितसर प्रवेश जातलो. तांकां ते 7 म्हाका म्हणजे आमची एक्चुली 9 जावपाक जाय आशिल्ली. तर 9ची 7 जाली. हे 2 जाणांनी कोणें आमचो म्हणजे घात केला, तेणें विश्वासघात केला. त्या दोगांयची आमी केन्ना म्हणजे रोखडेच थोड्या दिसा भितर पूण ते फायंड आवट करतले. आनी गोश्ट म्हळ्यार आमी जेन्ना अपूर्वाक सपोर्ट केलो, अपूर्व वॉज ऑन अ पोस्ट. देर नो पॉलिटिक्स आनी अदर कांय. दुसरें म्हळ्यार आय लायक द सिस्टम पॉलिसी. हांगा ते हायरार्की भितर सगळें बरोबर दवरला. आनी शेवटचो मेन मुद्दो म्हणल्यार नॉट पर्सनल बीन आमच्या वॉर्डान जे कामां जावपाचें आहा ते अपूर्व बाबान आनी शांतनु बाबान अशुरन्स दिला आनी कॉन्फिडन्स आहा की जातली कामां ऑलरेडी कामां इन प्रोसेस आहा आनी हाजे मुखार जातली ती कामां विथ देर हेल्प आनी बरी जाता. राजकीय सुत्रां सांगतात ते कोतान फुडल्या कांय दिसांत बीजेपीत आनीक कांय नगरसेवकांचे इनकमिंग जावपाचें आसा. उपरांत रोखडेच परत नव्या उपनगराध्यक्षाचेर अविश्वास थाराव आयलो जाल्यार नवल न्ही. पालिका राजकारणाच्या माध्यमांतल्यान सद्याक फोंड्या म्हालात पालिकेचो पात्रांव कोण हें थारावपाक राजकारण सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. आम आदमी पार्टीच्या आप अगेन्स्ट कोरोनाचे काम नेटान चल्लां. मात गोंय सरकाराक सामान्य लोकांचे पडिल्ले ना म्हूण आपाची टिका. प्रधानमंत्र्यान सांगून पासून गोंयचे सरकार टेस्ट वाडयनात. उपचाराच्या नांवार प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचे रेट वाडोवपाचें गिमीक केलां म्हूण आपाचो आरोप. पॅन्डेमिकांत लोकांक मजत करची सोडून सरकारान प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक हेर राज्यां परस चड फी वसूल करूंक दिल्या. सरकारी वैजकी यंत्रणेचेर मात आड नजर म्हूण आपान सरकाराक उजरायलो. सरकार आपली जबाबदारी घेवच्या शिवाय लोकांचेर थापता. हे फाटीं तुमकां सांगिल्लें आशिल्लें. प्रत्येक डोस काडटा लोकांचेर धाडटा. हें कित्याक? आमी जेन्ना गोवा अगेन्स्ट कोरोना म्हणून मोहीम सुरू केली सगळ्या लोकांक घेवन, आज तुमकां सांगूंक सोदता आमी 40,000 घरा कडेन पावले. आमची आयव्हर मॅसेज लोकांक वता, तांकां नमूद करता की आमी येतले, आमचे वॉलंटियर येतले, तुमचे ऑक्सिमीटर चॅक करतले. आज तुमकां सांगूंक सोदता 40,000 पीपल हाऊस होल्ड्स हॅव बीन रिच्ड इन गोवा. आमी जर सादे वॉलंटियर, आमी पक्ष आम आदमी पार्टी 40,000 लोकां कडेन पावूंक शकता, तेन्ना सरकार येदी व्हडली ताची मशिनरी आसा, इतलो तांचो बजेट आसा म्हणटात ते कित्याक पावूंक शकना? आमी आनी
गव्हर्मेंट ट्वीट पयलें आसलें हांव गिमीक म्हणटा ताका प्रायवेट जे हॉस्पिटल आशिल्ले 18,000 केले काय 20,000 केले मागीर तांणी कमी केले. इट इज प्युअर गिमीक. हांव गिमीक इतल्याकूच म्हणटा तुमची DSFY स्कीम आसा तातूंत तुमी एनरोल कोवीड कित्याक करूं ना. तुमच्या मार्फत हांव सोदता जो प्रायवेट हॉस्पिटलांत वतलो ताका पयलीं डिपॉझीट ते 2 लाख करचें पडटा. हे खुबशे रिपोर्ट आयला सोशल मिडियाचेर 2 लाख डिपॉझीट करचें पडटा. तशेंच ताका 7 दिसांचो मॅन्डेटरी पिरियड आसता हॉस्पिटलांत. सो तुमी खर्च चिंता सद्या लोकांचे धंदे कितें चल्ल्या तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. कोणाक उद्योग ना कोणाक आपलो बारीक वेवसाय करता सगळें ठप्प जाल्ले आसा. आतां प्रायवेटाक जर वचची पाळी आसा कित्याक सरकारान आपल्या हातून काडला. मलपण 70चे 3 भुरग्यांक जांचे कडेन मोबायल ना तांकां थळावो आमदार मंत्री विश्वजीत राणेन मोबायल दिले. मोबायल नाशिल्ल्यान ती 3 भुरगीं ऑनलायन शिक्षणा पासून पयस आशिल्लीं. मोबायल मेळिल्ल्यान ऑनलायन शिक्षण घेवपाक मेळटलें म्हूण भुरगीं खोशी. धावी शिकता. म्हाका सांग तुमचे आतां ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट जाले न्ही तुमी शिकतात कित्याक मोबायल ना अजून मेरेन क्लासीस स्टार्ट जाला तुमकां आतां अजून मेरेन मोबायल अजून मेरेन तुमी स्टडीच करूंक ना. तूं कितवेन शिकता? 12वेन शिकता. तुज्यो क्लासीस स्टार्ट जाला तूं अटेंड करता? ना मोबायल ना तुजे कडेन जाल्यार मागीर कशें कितें करता तूं? चलो मागीर सांगला अटेंड करता मागीर अटेंड करता म्हणून. पूण आतां इतलो पोर्शन चुकतलो तेजें कशें कितें काय करतले आतां मोबायल ना. आनी जशें विशय आयलो पेपराचे हांवें ताका सांगलें ताबडतोब घेवन या. तांकां आयजचे आयज आमी मोबायल फोन तेच्या माध्यमांतल्यान तांकां जर मदत जाता स्मार्टफोनच्या माध्यमांतल्यान मदत जाता ते मदत दिवपाचें काम साहेब आनी हांवें आयुश्यभर आमी तेंच काम केल्लें आसा. आनी म्हणूनच आयज ते थंयसरली भुरगीं शिकपाक पळयता आनी आमी शिक्षणाक तांकां सगळ्या तरेची मदत करपाक आमी प्रयत्नशील आहा. गोंयांत कोळसो नाका संघटने वतीन मडगांवां आनी पणजे कोळशाची येरादारी आनी प्रदुशणा आड आंदोलन जालें. एक्टिविस्टांनी ग्लोबल वॉर्मिंग आनी हवामान बदलाचेर जागृती करून जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलें. कोळशाच्या येरादारी खातीर सुरू केल्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प बंद करून गोंयाक प्रदुशणांतल्यान मुक्ती दिवची म्हूण तांची मागणी. ग्लोबल क्लायमेट स्ट्रायक आनी आमी गोंयांत करचो नाका हाचेर हांगा थोडेशे पिसफूल प्रोटेस्ट करून म्हण आयिल्ले. सो सरकारान हेजी जाणा जावंक जाय आमी कित्याक पासत भायर सरल्या ते. आमी कोणाक ऑब्स्ट्रॅक्ट करूंक ना आमी पिसफूल करता. एज्युकेशन बी कांयच ना. मेमोरंडम दिलो म्हणून सरकाराक वय आमी एक कलेक्टराकूय मेमोरंडम दिला हाचे विशीं एक कलेक्टराकूय मेमोरंडम दिला. To start looking at cleaner energy, to stop destroying our forests, and to consider the future for the children, their children, for us who's going to live on this planet. गव्हर्मेंटान जे डिजास्टर करपाचें चिंतील पडे तें बंद दवरचें. झाड कातरपाचें ती बंद दवरची. राजधानी पणजेतूय कोळशा आड निदर्शनां जाली. Today we had a silent protest, but with a singing song in Margaon as well as in Panjim. And today this protest is for our Goa, to save our moorlands, to save our fields, to save our hills, to save our trees, to save our rivers, to save our beautiful Goa. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी तुळशीदास च्यारी. हायवेच्या कामाक लागून गिरी शेतांनी माती गेल्ल्यान आनी हेर उपद्रवाक लागून शेतकार बेजार. सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचें म्हूण मागणी. हरमला कोस्टल PIन पारंपारीक नुस्तेकारांची गाराणी आयकली. गोंया भायले नुस्तेकार गोंयचे दर्यांत येवन खंय नुस्तेमारी करतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी TB कुन्ना हांचे पुण्यतिथी निमतान तांकां आर्गां ओंपली. शेत 2 वर्सां जालीं आमकां काही गोठो लागना आनी कांय ना अशें पिड्ड्यार जालां शेत. आनी आमकां वाट पळय म्हणून दवरल्या तें उदक वचपाक कांय वाट ना आनी अशें शेताची ना जाली आनी उदक भरून अशें आहा. ओपिल्लें शेत सगळें 2 वर्सां गेलें. अंदूय गेलें परचे वर्साय गेलें. कांय एक फायदो ना. तांकां सर्वीस रोड करचे म्हणून हांवें गोवोरमेंटाक कितले फाटी गेले पंचायतीक केले मिनिस्टराक बरयलें कांयच एक्शन ना. तरी आसतना हांवें त्या पुला कडेन पायपां घालून सर्वीस रोड भितर शेतान वचपाक केल्लो. तो शेतकार म्हणून गेलो आपल्याच्या हितून पायपां घातला ती काडून सगळी उडयली ना. हांगा आतां ती आई आसा ती जाणटेली आतां तिचें हें शेत
म्हाका तुम्ही सांगा ही आता ती जाणटी आता सकयल देंवून तेजें ते शेताचें काम करूं शकता काय आनी तिका जर ह्या असल्या टायमार जर कितें जालें जाल्यार तेका जबाबदार कोण लोकल MLA गव्हर्मेंट काय कोण ही ती आई तर म्हाका सांगा कशी ती देंवतली आनी कशी ती काम करतली भितर आमचे पळय शेतां सगळीं रस्त्याक गेल्लीं आहा आमी व्हडे कशेनूय तांकां दिल्लीं आहा पूण कितें आहा तेंच्यांनी आमकां नोटीसी धाडलेल्यो की आमगे तुका पयशे दिता हें करता म्हणून आनी ते आमी नोटीसीचे हें करून आमी गेल्ले थंयसर पणजे PWD जाल्यार थंयसर ते आमकां कांय ऑर्डर येवंक ना आनी आमी घेयना म्हणून तांकां 3 फावटी वचून परतून येयले आमी कळ्ळा म्हणटच मागीर आतां आमकां कितें नांवार कर हें कर तुका आमी हेतूर गेल्यार म्हणटा ते तुमकां आमी वळखना आनी हांव गिरी हे कॉन्स्टिट्यूशन हेतून येयल्ले आहा सैनंदिनी वाडा हितून आयज शेतकार आमचे सालिगांव हे गिरी एरियेंतले शेतकार आमचे कडेन जमलेले आहा सगळे तेंचो इशू आहा असो की हो रस्तो जो वाडयला गोवोरमेंटान NH-17 तो वाडयला आनी तेंची शेतां एक्वायर केल्या पूण एक्वायर केल्या पूण शेतकारांक 1 रुपया तेंच्यांनी आजून दिवंक ना फंड जो दिवपाक जाय पळय ते तांकां दिवंक ना आनी तशेंच हो हेवी पावस पडल्या कारणान जसो व्हडलो जोत पडल्या हो रस्तो केला आनी हांगासर तेंच्यांनी माती फिलअप केल्ली आसा सायडवेज माती फिलअप केल्या आनी सगळीं शेतां तेंच्यांनी ओपलेली पळय आहा सगळीं शेतां तेंची व्हांवन गेल्ली आहा की दिसता तुमकां तशी व्हांवन गेला आनी तांकां 1 रुपयाचो भितून फायदो ना आनी कितें मेळटलें गोवोरमेंटाची ती गॅरंटी ना तेन्ना लोक हे जे आहा शेतकार आमचे हांगा गिरी सायडीचे ते सद्या टेन्शनान आहात मिटींग घेतली कित्याक आतां आमकां भायले टॉलर येवन जायते देगेक मारतात 1 मिटर 2 मिटर म्हटल्यार जाता ती येवन फिशींग करतात आनी आमकां फिशींग कांय गांवांच ना 2 आसा जाल्यार आमकां कांयच ना फिशींग ताका आयज एक साहेब येयलो आनी म्हणून लागलो मिटींग घेतलो तेणें आमकां सपोर्ट करता म्हणला पयलो साहेब म्हणटा तो येयलो आरंभलो म्हणटा तो आयज आमी आयज हेज्या उजाडाक कांयच नको कोण येवन गेला कोण कितें सपोर्ट दिवपाक फाटल्यान आमकां हे फुडें आमी ताका सपोर्ट करता म्हणला आनी तो आमकां सपोर्ट करता आनी जें कितें आमकां बारीक ओडयाकारांक कितें मेवतलें न्हू लोकलांक तें आमकां आमी एका दिसान तें कवर करतात सगळें तें आमकां आयज आमी कित्याक ही मिटींग घेवन गेल्यो सराक कित्याक आपयलो आमी PI कित्याक आजून पासून पोस्टलाक PI म्हणटा तो ना आसलो मेजर डिफिकल्टीज ते म्हणटा कितें तांकां जे आतां सद्या लँडींग पॉयंट आसा थंय CCTV घालता म्हणून आमी जे सांगलें ते म्हणटा तेंचो जो पॉयंट आसा तो खूब एक्सटेंड आसा पॉयंट आनी थंय CCTV कॅमेराज बी घालपाक तितलो पर्याय ना सो हेचेर कितें आसा तें फुडल्या अथॉरिटीक हांव सांगतलो कशें कितें आसा तेजें निवेदन तुमी करात म्हणून फिशरमॅन सायडीचो सपोर्ट घेवच्या खातीरच म्हणून तांकां सांगल्या अशें जर नोटीस जालें कितें जे भायले लोक येवन आमच्या थंय फिशींग करता आनी कितें जाल्यार इमिडिएटली कळयात आमच्यान जितलो सपोर्ट करपाक जाता प्रिवेंशन करपाक जाता विथ टेकिंग प्रॉपर केअर एंड एक्शन वील गिव टू दॅम TB कुन्ना हांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान तांकां आर्गां ओंपपा खातीर राज्य सरकारच्या वतीन हो सुवाळो दर वर्सा मनयलो वता ह्या सुवाळ्याक दर वर्सा स्कुलाची भुरगीं फ्रिडम फायटर्स सगळे हजर आसताले पण कोविड-19 ह्या महामारी खातीर आज कोणी हांगासर हजर ना पण आमी गोंयांतले सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक सदोदीत याद करपाक जाय. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.